जेन्ना आमी पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट जेन्ना मागलो पळय तेन्ना तेणी दुसरे दिसा हाडून आमकां दिलो पळय तेन्ना म्हाका त्या रिपोर्टाचेर तेचो सगळ्या कडेन तेचे पांयांक आनी हातीक सगळ्याक तेचे घाया आसले अशें तेचेर ते पोस्टमॉर्टमाच्या रिपोर्टाचेर आसा. म्हणून हांवें तेचेर मर्डर म्हणून आयज कंप्लेंट पुलीस कालांगूट पुलीस स्टेशनार आयज कंप्लेंट केली की मर्डर हेजे म्हाका इन्वेस्टिगेशन आनी न्याय मेळचो म्हणून रापो सराक सांगलें हांवें आनी तेजे कडेन ती हें काडून दिल्या फायल. कितें सांगलां तेणी आतां तुमकां? रापो सरान तुमकां कितें सांगलें? रापो सरान समतो हें करून सगळ्या हेका धाडला तेणी हां की हेचेर तो मर्डर म्हणजे तो सिद्धीचो बापूय मर्डर म्हणटा म्हणून सगळ्याक तेणी मर्डर म्हणून केस दिली, कंप्लेंट घेवन येयला म्हणून. मर्डर म्हणून कंप्लेंट घेवन येयला म्हणून तेणी सगळ्या हेका व्हायरस करून धाडला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तुमकां केन्ना मेळ्ळो? पोस्टमॉर्टम काल सकाळी न्हू? काल सकाळी काल मेळ्ळो. सकाळी दिला. तेचेर कितें आहा पोस्टमॉर्टमाचेर? तेजेर कितें रिपोर्ट तेचेर की आहा दोतोरान केला तेचेर दोतोरान की केला की जेन्ना पुलिशेन आत्महत्या केल्या म्हणून असो हे केला दावो केला तसोच पुलिसांनी बी तसोच दावो केला आत्महत्याचोच म्हणून तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट पोस्टमॉर्टम सगळो रॉंग केला की आयज ते पोस्टमॉर्टम सामको रॉंग आहा. आयज ताका घाये आहा हे आहा ते आहा म्हणून म्हाजो दाव बी तेचे मर्डरीचोच म्हणून मारला म्हणून हांवें आयज कंप्लेंट केली. म्हणजे हे आयज पोस्टमॉर्टमाचे डॉक्टर जे आसात पळय ते सगळे अशे फटिंगगिरींनी वागतात. कित्याक गरिबाचे भुरगे आहा म्हणून आयज फटिंगगिरींनी वागता. आयज तेचो तो मर्डर आयज ते रेंचेर तेचो तो बॉडी तर पळयल्या जाल्यार खंयचो आंधळो सुद्दां ह्यो कोणूय आसूं म्हळ्यार मर्डर म्हणून आयज तेंच्यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून हे तेंच्यांनी हें केलां पूण ते चुकीचें आहा. आयज म्हाका न्याय मेळटलो तेन्ना हे डॉक्टरांक कळटलें. एक काम जाण पत्रकार येयल्ले आसात. थोड्या पत्रकारांनी अशी बेश्टेच कितें तें कितें सगळें आमी आमच्या दुखान आहात. म्हाजे 20 वर्साचे आयज भुरगे ना जाल्ले आसा. आयज खूब दूख जाल्ली आहा, हानी जाल्ली आसा आनी आयज पत्रकार जे नाका नाका आसले बापायन चोप दिला म्हणटा, मावस भयणीन म्हणटा ताका हाणामारीची झगडी केल्ली म्हणटा. अशी बदनामी करची न्हू. कित्याक सांग आयज तांकांच वायट जातलें. कित्याक तांकां भुरगीं बाळां आसात. तेंचेंय कितें जायत फाल्यां तें कोणाच्यान सांग जावचें ना. म्हणून म्हाका आयज कितें दूख लागता की हे कोणूय आसूं पत्रकार अशें दुसऱ्याची बदनामी केला पळय तो केन्नाच हांव म्हणना कितें जायत न्हू तेचें सांग जावचें ना. आयज म्हाका खबर आहा कोणी केला आनी कितें केलां तें म्हाका सगळी खबर आहा. आयज हांव फक्त म्हाज्या भुरग्याचो न्याय मागता आनी न्याय मागता. आयज म्हाका कितें तरी आयज न्याय दिवचो म्हणून आयज हांव हें पत्रकारान उलयलां की अशी फटिंगगिरी न्हू. हांव जें कितें उलयता पळय तेंच म्हाका दाखोवचें, दुसरें आनी कितें घालचें न्हू अशें म्हणून तांकां आयज हांव देव बरें करूंक म्हणटा.